संदीप चौधरी फोंड्या रावपी व्यावसायिक ताका बुधवारा एका टिंटेड ग्लासाचे मोटारीत घालून किडनॅप केलो। किडनॅपाचो प्रकार सीसीटीव्हीत कॅप्चर जाल्लो। पुलिसांनी ताका ट्रॅक करपाक सुरवात केली आणि गाडी बेंगळुराच्या दिशेन वता म्हूण कळटाच फोंड्या पुलिसांनी एक टीम तांच्या फाटल्यान गेली। बंगळुरात एके सुवातेर मोटार रावली तेन्ना संदीप चौधरी किडनॅपरांच्या तावडींतल्यान सुटलो। ताणें पयलीं आपल्या घरच्यांक फोन करून परिस्थिती आणि लोकेशन सांगलें। घरच्यांनी खंय पुलिसांक कळयलें। पयलींच बेंगळूर पाविल्ल्या फोंड्या पुलिसांनी संदीपाक आपले गाडयेंत घालून गोंयची वाट धरली। संदीपाक किडनॅपरांनी बरोच बडयल्ल्याचीं सुत्रां सांगतात। मजगतीं किडनॅपरांचो सोद चल्ला। मजगतीं चौधरीक गोंयांत हाडल्या उपरांत ताका मडगांवां पुलीस स्टेशनार व्हेला। थंय एसपी ताची चवकशी करता। किडनॅपराचो सोद चल्ला। इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे त्या प्रमाणे तेजे खंय तरी पयशाचे लफडे आशिल्ले। मनी खंय तरी ताणें पयशे घेतलेले आनी ते दिवंक ना जावं असो कितें तरी दुबाव येता म्हणून ताका उबारलेलो अशें म्हणून कळटा। आशिल्ले ते 4 जाण आशिल्ले आनी तांच्यांनी ताका तेच्या गाडयेन ढकलून जी गाडी आहा तिका फेक नंबर प्लेट लावन गोंयची नंबर प्लेट लावन तेंच्यांनी गोंयची बॉर्डर क्रॉस केली आनी त्याच प्रमाणे गोंय बॉर्डर क्रॉस करतकूच तेंच्यांनी परत नंबर प्लेट चेंज केली, डॅमेज नंबर प्लेट लायली आनी तेंच्यांनी तशीच आपली गाडी बेंगलोर हांगासर व्हेल्ली आसा आनी ते बेंगलोर ते जेन्ना रावले तेन्नाच तो तेंच्या हातींतल्यान सुटलो। पण अशें म्हणपाक जाता की तेंच्या हातींतल्यान तो सुटलो काय तेणें खंय तरी तेंचे जे रायवलरी आसलेली ती खंय तरी तेंची सॉल्व जाली त्या उपरांत ताका सोडलो काय म्हणून हें सगळें इन्वेस्टिगेशन जाल्या नंतरूच कळटलें। आनी जशें इंट्रोगेशन जाता तशें ह्या किडनॅपींग फाटल्यान कितें हेतू आहा तोय बीन मुखार येतलो। स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू।